एक्झिबिशनाच्या माध्यमांतल्यान किंवा हँडीक्राफ्ट जे स्टॉल्स जे आसात त्या ह्या सारसा भितर उबे रावतले. त्याच प्रमाणे ताका एक जोड म्हणून इव्हिनिंग सांजेच्या वेळाचेर सांस्कृतीक कार्यक्रम जेणे कारून मनोरंजनाचो कार्यक्रम जातलो आणि आमची गोंयची जी सांस्कृतीक डिझायन जी आसा ताकाय उभारी मेळपाचो एकंदरीत ह्या सारसांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटलो. नॉर्थ गोंयांत जसो जाता तसोच दक्षिण गोंयांत सुद्दां सारस हो कार्यक्रम जातलो. तो इन द मंथ ऑफ जानेवारीक जातलो आणि हो सारसाचो कार्यक्रम जो आसा तो कांपाल ग्राउंड जो आसा थंय आमी ऑलरेडी कामां सुरू केल्लीं आसात. समस्त गोंयकारांक मायमोगाचें आपोवणें तुमच्या माध्यमांतल्यान एक आग्रहाचें निमंत्रण जेणे करून आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जे आमकां ते हँडीक्राफ्ट स्टॉल्स आणि ते टेबल जे स्टॉल उबे करतले तांकां तुमी गिरायक घालचें आणि आमच्या गोंयकाराची शान आनी मान वाडोवची ही तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयकारांक उलो मार. 75 स्टॉल्स विल बी फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आणि 250 स्टॉल्स जे आसात ते एक्सक्लुझिव्हली फॉर द गोवन सेल्फ हेल्प ग्रुप. लाईव्ह परफॉर्मन्स बी आसतले. लाईव्ह परफॉर्मन्स आणि ते कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज सगळे ते गोवन आपले हे दाखयतले आपले गोंयकारांचे असतले काय भायले असतले? गोंयकारांचे असतले भायले असतले आणि हेजे उद्घाटन जे आसा ते 20 तारखेक गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं. ओके या थँक्यू.